हॅलो. तर ना आम्ही फोंडा वचपाक भायर सरलेली बट आमी आतां वचना, आमी वयतली येवनी. पूण आमचे थंय हांगा झाडां कापपी येयल्या. झाडां म्हळ्यार ती तुमकां दाखयता. तेकाच दवरलेलो हांवें फस्ट. पळय आमची गेट. थंय सुद्दां आसायचे. ल्हान भुरग्यां भशेन आमी पळोवपाक गेल्या. ती दोगांय ट्विन्स गवरेडे बी आसता ते कळना न्ही, सो अशें करता ते बरें. आनी आमी म्हणटाली झाडां कट करपाक जाय म्हणून ती करता. थंय सुद्दां करता मुखार. फायनली आयज सगळीं झाडां कापता दिसता हांगसरली आनी आमी म्हणटाली सदांच की झाडां कापपा जाय कापपा जाय. कित्याक हांगासर न्ही आमचे गवेरेडे आसताय पळय जिलांनी आनी आमकां रातची गाडी येता आसतना बी कळना तेजे खातीर. ट्विन्स आमी पळोवपा येयल्या. ही येयली चिरुमली. ते खंय रडटाले थंय. मिनी ट्विन्स. ती थंय आमी हांगा धांवले. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. सॉरी. तर आमी न्हू बागायदारा वयता आनी एक्चुली आमी सकाळीं वचपा आशिल्लो बट तो प्लॅन कॅन्सल जालो. व्हडलो पावस पडटा न्हू तरी पूण आमी वयतली बिकॉज आमी मनान थरयलें आमी आयजूच वयतली. एन आमकां खावपाक जाय पाव भाजी एक खंयची तरी स्पेशल खंयची न्हू थंयची बॉम्बे पाव भाजी. आमी थंयची केन्ना ती ट्राय करना. शेवपुरी सगळं खाताली बट ते आमकां ट्राय करपाक जाय. तो आमचो मेन मोटो. बट तेजे फुडें आमकां शॉपिंग ग्रॉसरी शॉपिंग खूब करपाक जाय. सो आतां आमी वयता थंय बेगीन आनी पावस दाखयता तुमकां. तुमी म्हणटली फकाणां येता म्हणून. सी पावस पळयात कितको पडटा. पळय पडटा पावस आनी दमट केला तरी पूण आमी वयता. पावस इतको व्हडलो पडटा एंड वी आर रेडी टू गो. चलात आतां हांव डिकीन घालता म्हाजो फोन नाल्यार भिजतलो. तर आमी पावली बागायदारान आनी कितली कांद्याची पात घेयनाका नाल्यार ती बरी ना. कांदेच घेवपा जाय. कितें ए पापड घे मगो मागीर कितें व्हरोन दवरुया. ही पिटी बी नाका न्हू गो. हे ते 2 मॅगी मसाले घेवया. मगो म्हाका तो बिरयानी मसालो जाय आशिल्लो बारीकसो. असो जाल्यार पळय राव सायडीर.
व्हेज बिर्याणी मसालो पळय गो नॉन व्हेज दोन कर दूध एक दूध बारीक मसालो पळोवया मगो म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल पाटाची रेट जाय आनी कितें तरी वयर घेवपा वचपा आशिल्लो न्ही बारीक ते मोठे ना बारीक आसा बारीक ना मोठे हय न्हू 45 मागीर तो बारीक आशिल्लो काड मगो रूण बरोसो दिसलो तुका रूण यो उदक हें करपाचें रूण म्हणल्यार अशें 140 तितून खंय पुसतली स्टॉल घालतली आनी हे व्हरतली हांगसरल्यान एक प्लेटी असले व्हरतले आमी एक दीस आमी स्टॉल घालतले आनी असले व्हरतले उजवाती व्हेल्या नो रिक्वायर्ड हें कितें सुपारी विकता मगो राव रे बेश्टे 235 यहाँ ही रहने दे तू सो गायज आमी पळय कसले बिझनेस स्टील आमी पाव भाजी खावपाक गेले मागीर खातली आनी मागीर आमी घरा वयतली सो तुमकां मागीर दाखयता टेम्पटींग अशी पाव भाजी इडली आसा तुमी पळोवपाक शकता सामकी टेम्पटींग आसा टेम्पटींग वाव तर न्ही ओदूळ आमी बागायदाराच्यान येयल्ली आनी भायर आमी कांय शूट करूना सो आमकां मावशेन हाडलेली ही मंचुरियन ती म्हणल्यार तुमचे वांगडा दाखोवया इतकी टेम्पटींग दिसताली न्हू दाखयता तुमकां राव वाव कितली टेम्पटींग दिसता पळय अशें आमी घरा कडेन करपाक शकता बट मस्त लागता टेस्टी आसा तर ओदूळ हांवें बागायदाराच्यान येयली आनी पावस इतको पडटालो सोबत नासलो आतां तरी मातसो बारीक जालो पण ओदूळ कंटिन्युअस पावस आसलेलो आमी मागीर कांय शूट केलें ना
ते सगळें सामान दवरलें जाग्यार मोबायल पळयलो आनी आतां मावशी येयली सो तिणें आमकां हाडलें मंचुरियन आनी इतली मस्त बरी लागता आनी टेस्टी टेस्टी सो म्हणल्यार तुमच्या वांगडा शेअर करूया आतां आमी दोगां मेळून फिनीश करतलीं मावशी आफ्टर श्रावण जाल्यार आमी अशें भायलें काय खावूच नाशिल्लीं चल नॉन वेज न्हू वेज वेज मंचुरियन सो आतां आमी फिनीश करता सी यू लेटर असं तुम्ही घरा एकदा ट्राय करूया